आमचे गोंय आता आदले भशेन सुशेगाद उरलें ना हाचें उदाहरण म्हटल्यार गोंयांत दिसान दीस वाडपी मारामारी, खून, दरोडे, चोरी ह्या सारख्या गजालींनी गोंय राज्याची शांतिकाय भंग करून उडयल्या। हो पळयात कळंगुटे टिटोज लेनीत दोगा तरणाट्यां मदीं जाल्लो खूनशी हल्लो। टिटोज लेन हांगासर दुकान मालकीच्या भागीदारी वयल्यान 2 भुरग्यां मदीं हिंसक मारामारी जाली। ह्या वादांत आकाश लमाणी हाणें परशुराम लमाणी हाच्या मजतीन अरुण लमाणीचेर चाकवान हल्लो केलो। हे दोगूय मूळ कर्नाटकाच्या गडग हांगासरचे रहिवाशी आणि ते कळंगुटे काम करतात। प्राणघातक हल्ल्या उपरांत पिडेस्त अरुण लमाणीक जीएमसीत भरती केलो। गोंयांत खून, चोरी, दरोडे, मारामारी सारकिल्ली प्रकरणां दिसान दीस वाडतूच आसा। गोंयांत दिसपट्टे वाडपी ह्या हिंसाचारी गजालींचो परिणाम पर्यटन क्षेत्राचेर पडपाक शकता हातूंत कांयच दुबाव ना। मात सुशेगाद रावपी गोंयकारांच्या मनांत ही दुष्कृत्या भयाचें वातावरण निर्माण करता हेंय तितलेंच खरें। कोणूय येवन गोंयांत मस्तेपणां करतल्यांक कोणाचो धाकूच उरूंक ना काय असो गंभीर प्रश्न पडले बगर रावना। स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।